सौम्या मंदिर तुझे सोचा को सुंदर थे उगम शांत समाधानाचे या तुझ्या मंदिरात जमला तुका वंदूच्या हरसूच्या सौम्या दरबाराच्या अद्भुत आस्पो आशिका तुझ्या येण्याक लागता घरांत तुझ्या रावत दर्शन पावता ओगा बोलालेता तुझे घरी जियो पावो कर सौम्या दर्शन लाभोय धन्या सौम्या मंदिर तुझे सोचा को सुंदर थे उगम शांत समाधानाचे या तुझ्या मंदिरात जमला तुका बंधूच्या हरसूच्या सौम्या दरबाराच्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सौम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. मोगाच्यानो लातये भशेन आद्वेन यो म्हळ्यार येणे म्हण अर्थ. आज तावन आमी आद्वेंत म्हळ्यार क्रिस्ताच्या येण्याची तयारी करता. आयची देवस्तुती सौम्याच्या दुसऱ्या येण्याक आत्मीक तयारी करूंक उलो दिता. जेजू सरित्रेक एक पावटी आयला. एवकारिस्तान आनी सक्रामेंता मुखांतर तो आमचे मदें येता आनी परत महिमेन तो परत्यान येतलो. आद्वेंत जेजूच्या ह्या तिनी येण्या विशीं नियाळ करूंक आनी आमची जिणी तयार करूंक आमकां अवकाश दिता. देखून हो काळ संतोषान राखून रावचो आनी जोगासणेन तयार करचो वेळ. मोगाळ भाव भयणीनो, पवित्र मिसाचें बलिदान फावो ते परी भेटोवचे खातीर आमी केल्लीं पातकां उडासा काडया. त्या पातकां बसून दूख भोगया. काकुळदार देवा कडचें बोगसणें मागया. एक घडी मौनपणी आमी केल्ल्या पातकां खातीर देवा कडचें बोगसणें मागया. सांगाता म्हणया, हांव पातकी सर्पवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विसारून वायट आदारून आनी बरें संडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून भगवान सदां संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्पवेदार देव आमची काकलूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सौम्या काकूत कर सौम्या काकूत कर ख्रिस्ता काकूत कर ख्रिस्ता काकूत कर सौम्या काकूत कर सौम्या काकूत कर. प्रार्थुया. सर्पद्वेदार देवा, तुवें बासायलेल्या सडवणदाराक बऱ्या करण्योसो दिवट्यो घेवन आमी मेळूंक वेचाक आमची काळजां सदां जागी दवर. अशें ताच्या संगता सर्गीच्या राजांत सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता आमच्या सौम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन.
जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. सरीसपर अशें म्हणटा, पळया, हांवें इस्रायलाच्या घराण्याक आनी जुदाच्या घराण्याक भास दिल्ली ते पाळचे दीस येतले. त्या दिसांनी आनी त्या वेळार हांव दाविदाक एक प्रामाणीक फांटो खुटासो करतलो. तो देशांत न्यायनिती प्रमाणे आसा तें करतलो. त्या दिसांनी जुदाचें तारण जातलें आनी जेरुजालेम भिरांती विणे जियेतलें. सरीसपर आमचें नितीवंतपण हें नांव त्या शहराक दितेलीं. देवाचें उतार हें. देवाचें उपकार. तुझे वटो म्हाका शिकय सर्वेस्परा, तुझे मार्ग म्हाका दाखय. तुझ्या सदाच्या मार्गान म्हाका चलून व्हर, म्हाका भूत सांग. तूच म्हजो देव, तूच म्हजो चडवणता. सर्वेस्परा म्हजो आत्मा तुजे थंय हांव उबारता. सर्वेस्पर दयाळ आनी सात्वीक जावन आसा. वाट चुकलेल्या भूत सांगून सारके वाटेन तो हाडता. कालत्यांक नीट वाटांनी तो चलोवन व्हरता आनी तांकां आपल्यो वाटो तो उगडता. सर्वेस्परा म्हजो आत्मा तुजे थंय हांव उबारता. ताचे करार सांबाळतेल्याक आनी ताच्यो आज्ञा पाळतेल्याक सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळोच मोग आनी विस्वासपण आटापतात चल्यो. आपली भक्त करतेल्याक सर्वेस्पर आपलें काळीज उगडता. तसल्यांक आपल्या कराराचो अणभव तो दिता. सर्वेस्परा म्हजो आत्मा तुजे थंय हांव उबारता. सर्वेस्परा म्हजो आत्मा तुजे थंय हांव उबारता. सांव पावलून थेस्सलोनिकांकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भाव भयणीनो, जसो तुमचे थंय आमचो मोग बरो नमतता तसोच तुमचोय मोग एकामेका थंय आनी समेस्त्यां थंय बरो नमतसर समीच तो वाडो. आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त समेस्त आपल्या भक्तां सांगता प्रत्यक्ष जाताना देवा आमच्या बापा समोर तुमी नितळ आनी निश्कळंक जावन उबी रावच्याक तोच तुमची काळजां तीर करूं. सेकी भाव भयणीनो, सोम्या जेजू थंय आमकां आसा त्या एकवटा लागून इतले आमी तुमचे लागीं विनंती करता आनी प्रार्थना मागता. देवाक मानवून चलचें कशें म्हूण आमचे लागीं तुमी शिकल्यात आनी तेच परी तुमी येदोळ पर्यंत जियोवन आयल्यात. तुमी तशें जियेतात खरें, तरी पूण
आनी की तुमची जिणी चड वृद्धी करी जाय म्हणून आमी तुमचे लागीं प्रार्थिता. सोम्या जेजूच्या अधिकारान कसलो आज्ञा हांवें तुमकां दिल्यात म्हूण तुमीच जाणात. देवाचें उतर हें. देवाचें उडकार. उबी रावया. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. तुझी काकूळ तमकां दाखय सर्वे स्पोरा आणि दयेन आमची सडवण कर. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. सर्वे स्पोर तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे असो. सालुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. सुर्याचेर, संद्राचेर आनी नखेत्रांचेर कोणां दिश्टी पडटल्यो. भुंयचेर दर्याची आनी उसांबळ्ळारांची गाज आयकून लोक भियान कंगाल जातलो. अंतराळ सो सक्त्यो सुलक्त्योलो जाल्ल्यान संवसारार कितें घडोवंक आसा तें कोण जाणा म्हूण चिंतून मनीस भियान शिरी सुकतले. तेदवा मनशा पूत वर्ते पदवेन आनी महिमेन कुपांचेर आयलोलो दिश्टी पडटलो. ह्यो सर संगती घडोवंक सुरू जाल्यो म्हणटना धैर्यान उबे रावा आनी तुमचो तकल्यो उबारून धरा, कित्याक तुमची सडवण लागीं पावल्या म्हूण जाणा जाया. तुमचेर सत्रायाचो दोळो दवरा. फेस्तां मार्चांत, आमाल पियोण्यांत आनी ह्या जिणयेच्या राटावळींत तुमची अंतस्करणां धाड्डी जातीत आनी तो दीस चिंतिनातल्या वेळार पास पडलेले बरी तुमचेर येत. संवसारांत जियेतल्या सोमेस्त मनशांचेर तो दीस येतलोच. देखून घडची आसात त्या सर्व गडितांतले तुमी शाबितायेन सुटोवंक आनी मनशा पुता समोर उबे रावंक तुमी योग्य जायशें कळनासतना मागणें करून जागृत रावा. देवाचें उतर हे. क्रिस्तांबो मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आतां आमी आद्वेंतोचो काळ, क्रिस्त येण्याचो काळ आमी आरंभ करता. प्रस्तावनांत आमी आयकलें आद्वेंत म्हळ्यार येणें. कोणाचें येणें? क्रिस्ताचें येणें. क्रिस्ताचें येणें चरित्रेंत तें येदोळूच जालां, पयलें येणें. आनी दुसरें आनी एक येणें जावचें आसा, ह्या विशीं आमी आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें. आद्वेंताच्या पयल्या आयतारा जेजूचें दुसऱ्या येण्या विशीं आमी आयकलें. एक येणें तें जावन गेलां आनी एक येणें तें जावचार आसा. आनी ह्या दोन येण्यां मदें दिसपडतें निरंतर जेजूचें येणें साक्रामेंता मुखांतर प्रत्येक जावन येवकरीसान तें जावनूच आसा. तरी हो आद्वेंत काळ ह्या क्रिस्ताच्या येण्या विशीं नियाळोवंक आमकां पवित्र सभेन अत्मीक रितीन तयाराय करूंक दिवचो कुरपेचो काळ. हे मतीन दवरून हो काळ कुरपेंत जियोवंक आमी प्रयत्न करूंक आसा. आनी तोच उलो आयचे देवसुती आज आमकां दिता. जेजूचें पयलें येणें 2020 आनी एका वर्सा आदीं जाल्लें तें. बेथलेम शहरांत जेजू मनशा रूप घेवन ह्या संवसारी आयिल्लें तें येणें, मनशा रुपी आयिल्लें येणें. तर दुसरें येणें जें आज आमी आयकलें वांजेलांत तें दैवीक सैमांत तो येता. पयलें येणें तें जावन गेलां, दुसरें येणें तें जावचार आसा. केदाळा तें कोणूच नेना. पूण आमी
तयार रावूंक आसा. पयल्या येण्या वेळार जेजू मनशा रूप घेवन खालतो जालो, पूण दुसऱ्या येण्या वेळार तो मोहिमे भरीत जावन येता. ताच्या पयल्या येण्या वेळार जेजू आमकां सोडवण दिवंक आयलो, सोडवणदार जावन तो जल्मलो. पूण दुसऱ्या येण्या वेळार तो आमची मनसुबी करूंक, आमची झडती करूंक नितीदार कशें जावन तो येता. तर मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, ह्या आद्वेंत काळार क्रिस्ताचे ह्या 2 येण्या विशीं आमी नियाळ करता. एक पयलें येणें तें जावन गेल्लें आनी एक जावचें आसल्लें दुसरें येणें. तर पयलें येणें आसूं आमी स्मरण करता जें जालां 2000 वर्सां आदीं बेथलेम शहरांत जेजू मनशा रूप घेवन आयलेले त्या येणयाचो आमी स्मरण करता, उडास करता. परत आज ह्या वेळार आमी तें जियोंक प्रयत्न करता, ताचो अनुभव जोडूंक प्रयत्न करता. आनी जें दुसरें येणें कितें आमी वाचल्याच्या वांजेलांत, त्या येण्याक आमी अत्रेगून रावता. पयलें येणें आमी स्मरण करता, दुसऱ्या येण्याक आमी अत्रेगून रावता. मुगाळ भावांनो आनी भयणींनो, आमी जाणा हें आद्वेंत क्रिस्मसाक तयार जावन न्ही, क्रिस्ताचें येणें वा पयलें येणें ताचें स्मरण आमी करता. 25 तारीखेर डिसेंबराच्या 25 तारीखेर क्रिस्मस जेजूची जल्माची परब आमी संभ्रमता. आनी ह्या फेस्ताक तयार जावन पयलें येणें कितें आमी स्मरण करता त्या दिसा, त्या फेस्ताक तयार जावन आमी हो आद्वेंत असो काळ आरंभ करता. तर क्रिस्मस म्हणलो तो शेवट, क्रिस्मस म्हणल्यार तो शेवट जाल्यार आद्वेंत तें एक पैण करिनासतना शेवटाक आमी कशें पावचें न्ही की. आतां चिंत्या, म्हाका बेंगलोराक वचोंक आसा, बेंगलोर म्हजो शेवट. जर बेंगलोर म्हणल्यार त्या शेवटाक हांवें पावचें जाल्यार हांगा आज कोडयाळ हांवें म्हजें पैण आरंभ करूंक आसा. राजहंसगी, ऐरावतगी वा सुगमगी वा ट्रेनीर गी वा कारार गी हांवें म्हजें पैण आरंभ करूंक आसा. PVS येतावन पंपवेल जावन पडील जावन सकलेशपूर जावन हासन जावन तुमकूर जावन फाल्यांच्या सकाळीं हांव बेंगलोर पावतां. म्हळ्यार हांगा सावन आरंभ जाल्लें म्हजें पैण बेंगलोर म्हणल्यार त्या शेवटाक अखेर जाता. तेच प्रमाणे मोगाळ भावण आनी भयणीनो, क्रिस्मस म्हणलो तो एक शेवट. डिसेंबराची 25 तारीखेक जर आज हांवें पावचें जाल्यार आद्वेंताच्या पयल्या आयतारांत हांवें तें पैण आरंभ करूंक आसा. आमकां क्रिस्तांवांक फेस्त म्हणटना सकाळीं उठलें आज फेस्त, आज इस्टर, आज क्रिस्मस, तशें न्हय. इस्टराक 40 दिसांची तयाराय जावन करेजमाचो काळ आमकां पवित्र सभा दिता. आनी क्रिस्मसाचें फेस्त आचरण करूंक 4 हप्त्यांचें आद्वेंताचो काळ आमकां दिता. कित्याक? तयाराय करूंक. तयाराय नासतना खंयचीच फेस्तां जायनात. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत सभार कार्यक्रमां फंक्शन आमी करता, काजारां, घरांत व्हंकल आनी पुरो आमी करता, जल्मा दीस वा वोल. ह्या सर्व फंक्शनाक, ह्या सर्व कार्यक्रमांक कितली तयाराय, ताच्या फाटल्यान कितली तयाराय आमी करता आमी जाणा. तर एक आध्यात्मीक आत्मीक संभ्रम, एक फेस्त, जेजूचें जल्म जावन दी, जेजूचें पुनर्जीवन जावन दी, एक मिस्तेर असो संभ्रमय आमी करता आसतना ताका जोगतो जाल्लो एक तयाराय गरजेची जावन आसा. देखून पवित्र सभा हो आद्वेंताचो काळ आमकां दिता मोगाळ भावण आनी भयणीनो, तयाराय करूंक. आनी हांवें सांगलें क्रिस्मस म्हणलो तो शेवट हांवें जोडूंक जाय जाल्यार, थंय पावोंक जाय जाल्यार आद्वेंत म्हणलें पैण हांवें करूंक आसा. आद्वेंताचें पैण हांव करिनासतना क्रिस्मसाक हांव येवंक पावूंक शकचो ना. विदाउट अ फ्रुटफूल preparation of Advent, I cannot have a meaningful celebration of Christmas. एक संतोष भरीत क्रिस्मस आचरण हांवें करीचें जाल्यार ताचे पयलें अर्था भरीत आद्वेंताची तयाराय हांवें करूंक आसा. नातर जाल्यार आमचें फेस्त फकत एक संभ्रम जाता, आत्मीक अनुभव जायना. देखून पवित्र सभा 4 हप्त्यांचें आद्वेंत काळ आमचे मुखार दवरता. क्रिस्मस म्हणटना फकत डिसेंबराची 25 तारीख न्हय, 26 तारीखेर उठोन हांव इल्लें तयाराय करता, मिसाक येता आनी क्रिस्मस संभ्रम करता. म्हळ्यार आमची चूक जावन आसा. क्रिस्मसाची तयाराय आद्वेंताच्या पयल्या आयतारांत हांव आरंभ जायचे. आनी कसली तयाराय म्हणटना, क्रिस्मसाची तयाराय म्हणटना पयलें आमच्या मतीक येवचें कितें?
कुसवार गर्दन गोटो नेकेत्र कॅरल्स नवे ड्रेस हें पुरा न्ही गे मगाळ भावनो न्ही भयणीनो हें पुरो बायलें क्रिसमस फकत एक संभ्रम नाही आज आम्ही फकत एक संभ्रम मात्र केला जस्ट ए कमर्शियल एक्सटर्नल सेलिब्रेशन आत्मीक अनुभोग म्हणले आमी ते विसरून गेल्या क्रिसमस इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अ स्पिरिच्युअल एक्सपिरियन्स एक आत्मीक अनुभोग जायजे उपरांत संभ्रम जायजे आत्मीक अनुभोग जायनासतना फकत बायलो संभ्रम जाल्यार कितें अर्थ आसा 2020 वर्सां आदीं बेतलेम म्हळ्यार शहरांत जेजू जल्मलो देखून आज आमी हांगा कोडयाळांत ताचो संभ्रम करचें गे 2020 वर्सां आदीं बेतलेमांत जल्मलो जेजू आज कोडयाळांत म्हज्या काळजांत जल्मला देखून आज हांव संभ्रम करतां जर काळजांत जेजू जल्मलो अनुभव म्हाका जायना संभ्रम कित्याक काजार जाला देखून आमी हॉलांत संभ्रम करता न्ही गे हांगा काजार जायनासतना फकत आमी हॉलांत वचून संभ्रम करता गे त्याच प्रमाणे जर जेजू काळजांत जल्मो ना वा कितें जेजू ह्या संवसारी आयलो कित्याक आयलो जेजू क्रिस्ताचें येणें म्हण आमी सांगलें पयलें येणें सोडवण दिवंक आयलो दुसरें येणें आमची जडती करूंक तो येता जर जेजू सोडवण दिवंक बरें करूंक आमकां पातकांतलें बचाव करूंक ह्या संवसारी आयलो त्या सोडवणेचो फळ जर हांव ह्या काळार ह्या दिसा म्हज्या जिवितांत हांव भोगिना तो सोडवणेचो फळ म्हाका भोगोंक मेळना तो अनुभव म्हाका जायना तर कितें फायदो जेजू कालें पिकनिकाक आयलो गे संवसारांत संवसार कसो आसा म्हज्या बापान हो संवसार सोबीत रचला एक घडी पळोवन येवया एक 30 वर्सां पळोवन येवया म्हणून जेजू पिकनिकाक आयलो गे पिकनिकाक न्ही आमची सोडवण करूंक आयलो आनी जर तो सोडवण करूंक आयलो आमकां बरें करूंक आयलो तें बरेंपण तें सोडवण म्हज्या जिवितांत हांवें भोगूंक जाय ह्या क्रिसमसा संदर्भार जर तो अनुभव म्हाका जायना तें हांव भोगिना तर जेजू फकत एक पिकनिकाक आयलो तूं पिकनीक आयलाय म्हणून आमी संभ्रम करता तो गे आमचो उद्देश क्रिसमस संभ्रम करचो ना मोगाळ भावन आनी भयणीनो जेजू आयलो म्हाका सोडवण दिवंक आनी तो सोडवणेचो फळ ह्या क्रिसमसाच्या संदर्भार हांव म्हज्या जिवितांत भोगतां आनी भोगूंक जाय तर ह्या आदवेंताच्या काळार 4 हप्त्यांची हांव आत्मीक तयारी करतां फकत बायलो संभ्रम न्ही मी सांगलें बायलो क्रिसमस म्हणटना ह्यो संगती आमच्या मतीक येतात न्ही गे देखून आज आमी त्या एका मट्टाक पावल्या क्रिसमस म्हणटना एक बायलो संभ्रम भितरलो अनुभव वा सोडवणेचो फळ कित्याक जेजू जल्मलो तें हांव विसरतां फकत बायल्यान हांव संभ्रम करतां देखून ह्या आदवेंत काळार जे कितें आज आमी आरंभ करता आदवेंताचो काळ जें पैण जें आमकां क्रिसमस म्हणल्यार शेवटाक पायता तें पैण अर्थ बरीत जायचें तें पैण फळां बरीत जायचें तें पैण सुफळ बरीत जायचें जाल्यार मोगाळ भावन आनी भयणीनो तयाराय गरजेची तयाराय नासतना कसलींच संभ्रमा कसलींच कार्यक्रमां जायनात म्हणल्यार आमी बऱ्यान समजता त्याच प्रमाणे आमच्या आत्मीक जिवितांत क्रिसमस जर अर्थ बरीत जायचे म्हजी तयाराय हांवें फावो ते परी करूंक आसा आनी कसली तयाराय पयल्यान पयलें आत्मीक भायली न्हय देखून कुसवार आमी करता करिनाका म्हणून न्ही कुसवार आमी करया कुसवार कित्याक आमी करचें कुसवार आमी रांगसंगी वांटून घेता न्ही गोडशें न्ही गे कुसवार केल्ल्या वरवीं आनी केल्या वरवीं आमची तोंडां गोड जातात न्ही गे वणटें ह्या क्रिसमसा संदर्भार कुसवार करा हरशेंचे बरी कुसवार करा तोंड गोड करा पूण ताचे सांगाता उतरांय गोड करा एकामेकाक आमी उलोवची ती उतरांय गोड जावन दी दुखची तसलीं आनेकल्याक केणची तसलीं उतरां उलोवची नाका ह्या क्रिसमसा संदर्भार कुसवार करतना तोंड गोड करतना आमची उतरांय गोड आमी करया त्या दाळा क्रिसमसाक अर्थ आसा क्रिसमसा संदर्भात आमी गर्दनाचो गोटो करता न्ही गे आनी ताची तयारी आमी येदोळीस करता वा मुखल्या दिसांनी आमी करता पूण ह्या क्रिसमसाक गर्दनाचो गोटो करा खंय गी घरच्या कोणशाक एक कडेन वा टेबलार गी खंय भायर गी जालांत गी आमी गर्दनाचो गोटो करता करया जेजू मोरी येजूची आनी रायांची गवळ्यांची इमाज्यो आमी पुरो दवरून बऱ्यांतलो बरो गर्दनाचो गोटो करया पूण सांगातांच कुटाम म्हणल्या गोट्यांत काळीज म्हणल्या कावणेर जेजूक जल्मोक अवकाश करून दिया
त्या दळा भायर केल्लो तो गर्दनाचो गोटो आनी भितर जाल्लो तो गोटो हाका एक ताळ आसा न्ही गे. फकत भायल्यान एक गर्दनाचो गोटो करना काळजांत वा कुटुंबांत जेजू जल्मा ना जाल्यार खलो फायदो. देखून भायल्यान गर्दनाचो गोटो करतना कुटाम म्हणल्या गोट्यांत काळीज म्हणल्या खावणेर जेजूक जल्मोक अवकाश करून दिवया, जागो करून दिवया. त्या दळा आमचें क्रिसमस अर्थ बरीत. क्रिसमसा संदर्भार आमी नेकेत्रां घालता न्ही गे पाक्यार, घराच्या भायर दारार वा खंय म्हणी पाक्यार नेकेत्रां आमी उमकाळयता आनी उजवाड दाखयता न्ही गे. हांगा क्रिस्तांवांचें घर क्रिसमस संभ्रम करतात म्हणल्यार एक गुर्त न्ही गे. वा 20 दिव्यांनी आमी आमची घरां सजयता, उजवाड आमी थंयसर फांकयता. करा ह्या क्रिसमसा संदर्भारी तुमच्या घराच्या पाक्यार नेकेत्रां उमकाळया. पूण सांगातांस आमचेंच जिवीत अनेकल्याच्या जिवितांत काळोख धांवडावचें, उजवाड फांकोवचें एक नेकेत्र जावन दी. नेकेत्र जायनातल्यार व्हडलें एक ल्हानशी वात वा ल्हानसो दिवो जावन दी. अनेकल्याच्या जिवितांत उजवाड फांकोवचें आमचें तसलें जिवीत जावन दी. त्या दळा भायर घरा भायर घरच्या पाक्यार उमकायलें नेकेत्र आनी हांवस जाल्लें नेकेत्राक एक ताळ आसा, अर्थ आसा. त्या दळा आमचें क्रिसमस अर्था बरीत जाता. नातल्यार फकत भायल्यान एक नेकेत्र उमकाळून भायल्यान व्हडलें एक उजवाड फांकोवन घरा भितर काळजांत अंधकार आसा जाल्यार, पाताक आसा जाल्यार कितें फायदो. तसलें क्रिसमस आमकां कितें उपकारता. देखून नेकेत्री घाला सांगातांस आमीनसी एक नेकेत्र जावया. नेकेत्र जावंक आमकां सादी नातल्यार व्हडना ल्हानसो दिवो म्हणी जावया, एक ल्हानशी वात म्हणी जावया. अनेकल्याच्या जिवितांत उजवाड फांकोवया. कशें तें नेकेत्र त्या घरांक जेजू सरशी हाडून गे आमचें जिवीत अनेकल्याक देवा सरशी हाडून येवचें एक नेकेत्र जावन दी. तें क्रिसमस अर्था बरीत. क्रिसमसा संदर्भार आमी कॅरल्स गायता न्ही गे. तुमी गायतात जेजू जल्मल्ली बरी खबर प्रगट करता. करया ह्या वर्सा आमी गावया, कॅरल्स गावया, इंग्लीश गावया, कन्नड गावया, हिंदीन गावया, सायलेंट नायट गावया, जेजू जल्माला बेतलेम शहरांत गावया. पूण सांगातांस फकत उतरांनी जेजू जल्माला म्हणली बरी खबर पासारच्या की आमच्या बऱ्या करण्या मुखांतर जेजू जल्माला म्हणली बरी खबर आमी अनेकल्याक दाखोवन दिवया. फकत गायना मुखांतर मात्र न्ही जेजू जल्माला म्हूण आमी बरी खबर प्रगट करचें, बगर आमच्या बऱ्या करण्या वरवीं जेजू जल्माला म्हणली बरी खबर अनेकल्याक आमी पसारया. त्या दळा आमचें क्रिसमस अर्थ बरीत. फकत कॅरल्स गावन जेजू जल्माला म्हूण सांगच्यांत क्रिसमसाक कांय अर्थ ना. क्रिसमसा संदर्भार आमी अनेकल्याक मेरी क्रिसमस, हॅपी क्रिसमस, बागी क्रिसमस म्हूण आमी विश करता न्ही गे. करया ह्या क्रिसमसाक विश करया. वॉट्सॅपार विश करया, फेसबुकार विश करया. आमकां इगर्जेन मेळटा हात दिवन किस दिवन हग करून आमी विश करया. कोणाक करचें फकत आमच्या कुटुंबादारांक, आमच्या फ्रेंड्सांक गी तितलें केल्यार पावना. ह्या क्रिसमसा संदर्भार जर म्हाका आनेकल्या कडेन राग आसा, द्वेश आसा, दुस्मानकाय आसा, उलयनासतना जर हांव रावला तसल्या कडेन वचून बागी क्रिसमस कितें जालां हांव विसरतां, जेजू जल्मला, आमी परत राजी जावया म्हणून बागी क्रिसमस, हॅपी क्रिसमस म्हूण सांगचें जाल्यार त्या क्रिसमसाक अर्थ आसा. फकत आमच्या इश्टांक हॅपी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस म्हूण सांगच्यांत त्या क्रिसमसाक कांय अर्थ ना. क्रिसमसा संदर्भार आमी नवे ड्रेस न्ही गी सिटी सेंटराक वचून गी आनी खंय मॉलाक वचून गी सिल्क सारी ब्रँडेड वस्तुरांनी भर आमी हाडटा न्ही गी नेशा कांय परवा ना. जेजू कांय राग जायना तुमी बरें वस्तूर घाला म्हणून. पूण ह्या क्रिसमसा संदर्भार बऱ्यांतलें बरें सोबीत नेसण आमी न्हेसता आसतना, कूड सोबयता आसतना आत्मोई नेटोवया बऱ्याशे गुणांनी. त्या दळा क्रिसमस आमचें अर्थ बरीत. फकत भायल्यान बऱ्यांतलें ब्रँडेड आमी वस्तूर सोबीत नेसाण करन, भांगार श्रंगार करन, क्रिसमसाच्या मिसाक येवन मेकअप करन आमी हांगासर कूड सोबोन हांगासर येवन आत्म्यांत खोटेपण पाताक लिपोवन दवरता जाल्यार तसल्या क्रिसमसाक कांय अर्थ आसा की मोगाळ भावोन आनी भयणीनो. तर ह्या क्रिसमसार बरें वस्तूर नेसा, पूण न्हेसता आसतना कूड मात्र सोबोवची नाका, आत्मोई नटोवया. क्रिसमसा संदर्भार आमी सांता क्लॉज जावन आमच्या भुरग्यांक गी शेजाऱ्यांक गी आमी काले गिफ्ट्स दिता न्ही गी. पळय गी गिफ्ट्स आमी दिता सांता क्लॉज जावन जावया. ह्या क्रिसमसाक सांता क्लॉसाचें ड्रेस घाल आनी एकल्याक भुरग्यांक गी तुमच्या नातरांक गी बऱ्यो बऱ्यो गिफ्ट दियात. पूण सांगातांस दुबळ्यांक गरजेवंतांक पावचें बरें मोन दाखोवचें तसलें बरें सामार्या घरी आमी जावया.
फकत क्रिसमसा संदर्भार सांता क्लॉज जावन गिफ्ट दिल्यार पावना. आनेकल्याच्या गरजेंत दुबळ्यांक आदार दिवचे बरे सामार्यागार आमी जावया. त्या दळा आमच्या क्रिसमसाक अर्थ आसा. नातल्यार फकत भायलें फेस्त. निमाणें क्रिसमसा संदर्भार डॅन्स पार्टी सान्ना मसांचें जेवण गम्मत आमी करता. करया, सूख ना, देवाक राग येना, जेजूकी राग येना, करया. पूण सांगातांस भितरलो अनुभव आमी जोडया. फेस्त आमी करता, संभ्रम आमी चलयता, डान्स आमी करता, पार्टी आमी करता जाल्यार पयल्यान पयलें जेजू म्हज्या काळजान जल्मोंक जाय. नातल्यार भायर हें पुरो करन कांय फायदो न्ही गी. तर मोगाळ भावण आनी भयणीनो, हें सगळें हांवें कितें सांगलें हाची तयारी आमी करता. कुस्वार आमी करता, सांता क्लॉस आमी जाता, डान्स पार्टी करता, कॅरल्स आमी सिंग करता, विशेस आमी दिता, नवे ड्रेस आमी घालता, गर्दा नगोटो आमी करता, कुस्वार आमी करता, नेकेत्र आमी उमकाळिता. हें पुरो आमी करया. पूण ताचें सांगता सर्तीक कितें करूंक जाय हांवें तें सांगलां. तें केल्यार मात्र क्रिसमसाक अर्थ आसा. आनी तें करूंक कितें हांवें सांगलां पळय तें करूंक एक दीस पावना. 26 तारीखेर हांव हें पुरा करता म्हूण सांगून बसल्यार पावना. आद्वेंताच्या पयल्या दिसा तावन आयतारा तावन ही तयारी हांवें करूंक आसा. ना तर जाल्यार मोगाळ भावण आनी भयणीनो, हरशेंचे बरी हर एक वर्सा आयिल्ले बरी फेस्त येता, फेस्त वेता. आमचें जिवीत तशेंच उरता तर कितें फायदो. जर हें क्रिस्ताचें फेस्त, जल्माची फेस्त म्हज्या जिवितांत एक आत्मीक नवीकरण हाडिना, हांव बदलावण जायना, बरेंपण म्हजें तें येना, सडवणेचो फळ हांव भोगूंक शकना, तर संभ्रम करून कितें फायदो. फेस्त आयलें फेस्त गेलें, जिवीत तशेंच उरलें जाल्यार कितें फायदो, कितें बरेंपण, कितें नवेंसांव, कितें परिवर्तन म्हज्या जिवितांत जालें. जेजू आयलो बरें करूंक, जेजू आयलो सोडवण दिवंक, जेजू आयलो पातकांतले आमकां बचाव करूंक. तर ह्या क्रिसमसा संदर्भार हांव पातकांतच आसा जाल्यार कितें फायदो. 2000 वर्सां आदीं जेजू खंय जल्मलो? गलीज गोरवां गोट्यान जल्मलो न्ही गी. तर ह्या क्रिसमसा वेळार परत त्याच जेजून गलीज आमच्या काळजान जल्मचे गी नाका. रावळेरान तो जल्मो दी. 2000 वर्सां आदीं गोरवांच्या गोट्यांत गलीज जाग्यार तो जल्मलो. जेजू परत ह्या क्रिसमसा संदर्भार गलीज काळजांत जल्मोवचें नाका ताणें. नितळ काळीज म्हणल्यार रावळेरांत जेजू जल्मो दी. आनी जर हें नितळ काळीज हांवें रावळेर सारकें जेजूक नेटोवंक तयारी करूंक जाय जाल्यार हांवें तयारी करूंक आसा. उडास दवरया. विदाउट अ फ्रुटफूल प्रिपरेशन there is no meaningful celebration. फावो ती तयाराय नासतना, अद्वेंताची फावो ती तयाराय हांव करिनासतना संतोष भरीत क्रिसमसाचें संभ्रम जायना. देखून तयाराय करया. आनी हिंच आपोवणें होस उलो पवित्र सभा आमकां ह्या अद्वेंत काळार आनी प्रत्येक जावन आयच्या ह्या पयल्या आयतारा, अद्वेंताच्या पयल्या आयतारा आमकां जागयता. तयार रावा, तयाराय करा. उबे रावन आमचो बावडतो आमी उसारया. सतमंता देवा, सर्पवेदार बापाक, सर्गांनी पृथ्वीच्या रस्त्याराक जेजू क्रिस्ता ताचे स्वताक आमच्या सेवा सोबोयतने बेसलो हमको आमीतो समलो फॉन्सलो द कॉल्गने कोसुसी तका गुस्सा सल्लो तोमेलो आणि तका निकेपिलो तोमेलना मध्ये देवलो तिसे दिसा मेलंदो पोतुंची हसलो सगळा सुलो सर्पवेदार देवा बापाच्या उचक्षपस्ता ते दांजन जीवन सुबिगरायतलो सतमंता पवित्रात्म्या कतले पविसबी भक्तांसयता पत्कंचें बॉक्सिंग कुडीचें जीवन पाव सस्नाचें जिवीत. आमेन. सर्वीस परावजीर आमची प्रार्थना मागणी ते सवा आमी भेटोवया. बापा, पवित्र सभेच्या वडिलांनी आपले जिणे उतरां आनी कर्णेन क्रिस्ताची वळख संवसाराक दिवंक तांकां तूं कृपेन बर म्हण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाच्या मुखेल्यांनी देवान इस्रायल परजेक बसयल्ले सतानितेचे राज स्थापन करूंक सदांच वावरिशे तांकां कृपेन बर म्हण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. येदोळस आमचे मदें आयिल्ल्या जेजूची वळख धरूंक सकूंक नासल्या
सकोंगणातल्या सर लोकांनी तांची काळजा मना तुझे मांडावळेक उक्ते करीशे तांकां बेसावांनी बर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे ऐक. तुझ्या पुताच्या जल्माच्या फेस्ताक तयाराय करचो हो वेळ आमकां सर्वांक कुरपेसो आनी जिनी बदलापासो काळ जावंक तुजी कुरपा आमी मागता बापा आमचे मागणे ऐक. तुझ्या पुताच्या येण्या वरवीं संवसारान शांती आनी संतोष आयलो विविध कारणांक लागून खंतीन आनी दुकान आसच्या आमकां आनी आमच्या गांवांत परत ही देणी लाभय म्हूण मागता बापा आमचे मागणे ऐक. ह्या येवकारिस्ताच्या मेजा बावारी एकठांय जाल्ल्या आमी सर्वांनी सोम्याच्या येण्याच्या ह्या काळा असो दैवीक स्पिरीत भरपूर मापान आमचे जिणेंत आपणावन तुका मानवांची जिणी जियोंक दया कर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे ऐक. मौनपणी आमच्या वैयक्तीक गरजां पासून आमी मागया. सर्गीच्या बापा ही आमची खालती प्रार्थना दयेन तूं मानून घे कितें आमकां गरज आसा तें सर तुज्या उदारपणान आमकां दयेन फावो कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. दिसशीन बापा येता अर्पण आमचे करता स्वीकार तूं कर म्हूण परता बेसांव तुजे मागता सर्वेस परतो आमचो रस्तार सृष्टीचो भेटयता मुंडो गोबासो गोरता चावारासो जेसूच्या पोवी कोडीन पोतम तिची बेटा वेदी सशीन बापा येता अर्पण आमचे करता स्वीकार तूं कर म्हूण परता बेसांव तुजे मागता सर्वेस परतो आमचो रस्तार सृष्टीचो भेटयता वायडाकासो उरताच्या कश्टांचो जेसूच्या पवित्र रक्तांत बदलून तिची बेटाची म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेत्या पवित्रेच्या आदाराक सयस्फूर्त म्हणून घेव. सर्गींच्या बापा तुवें आमकां दिल्ल्यांतली ही देणी एकठांय करून आमी तुका ओपून दिता ती तूं दयेन मानून घे. तांचे वरवीं तुजी खरी भक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता तशें तांचे वरवीं सासणाचें सोडवण जोडूंक आमी पावोशें कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमची सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पोरांत उबारता सर्वेस्पोर आमच्या देवाक दिन वासुया अशें आमी करूंक पावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वांतय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं
आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमचे मोदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें योजन पूर्ण केलें आनी सासणीक तारणाचें दार आमकां उगडलें हे वरवीं थीर धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बासायलेलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें देखून आतां देवदूतां आनी सर्गींच्या सर दळबारां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता Poet, दळबारांचो सवेस पोटू सर्गाणी संसार पडला तुझ्या वैभवा ओ सर्गी तुकाच ओ सर्गी तुकाच सर्वेस कोणाचे नावी ते दाताच ओ सर्गी तुकाच ओ सर्गी तुकाच बापा खरोच तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणांची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थ सोगोट परगटुया सोम्या जेजू तुझी मरण आमी समरता तुझे पुनर्जीवन आमी परगटा तुझ्या येण्यान सोम्या जेजू आमी ओतेता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अख्ख्या प्रितुमेचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर
आणि फ्रांसीस आमच्या भगेवंत बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आणि सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्यांत त्या आमच्या भावा भयणींची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव क्वारमोरये देवाचे माये संगती, भगेवन जुजे तिच्या पती संगता, भगेवन धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर पदवेदार बापा, सर वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. जेजून शिकयलें मागणें भावार्थान आमी मागया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुझे नाम पवित्र जावं, तुझे राज्य येवं, तुजी कशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो त्रास आमकां दी आनी आमी आमची सुकणें मोक्षता तशें आमची दुपाक खां बोगोस आनी आमकां थाळेंत पडूंक दिनाका, पूण वायटांतल्यान न्हू आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशानत रेखतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया. संसाराची पापटे आमची काकूत देवाची शेये. संसाराची पापटे आमची काकूत देवाची शेये. संसाराचे पाप काटे आमकां शांती ही देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे मेळ्ळी आमी सोमेस्त सुभागी. सोम्या तुजे भितर येवचें म्हाका म्हाका पावना, पूण शेवटच्यान म्हाका भलायकी मेळटली. विश्वासी तू मोगाळ सोम्या म्हाकाय विश्वासी राखल्या. विश्वासी तू मोगाळ सोम्या म्हाकाय विश्वास
बरें भलायकेन एक मात्र आधार तो येशू म्या सोम्या तुका अद्वैता तुझ्या येण्यान दादो साता सोम्या मुझ्या तुये काळजान मुझ्या जिये सांगा तुझो हांव आशेता सांगा तुझो दैवीक अनुभव होगा एक सर्गी आनंद सांगा तुझो दैवीक अनुभव होगा एक सर्गी आनंद पोसण्यान तुझ्या दादोशी साता महिमे बरी तुये क्रिस्ता सोम्या तुका हांव अद्वैता तुझ्या येण्यान दादो साता सोम्या मुझ्या तुये काळजान मुझ्या जिये सांगा तुझो हांव आशेता तुझे रग नितळ करता आमकां पापांतली सोडयता तुझे रग नितळ करता आमकां पापांतले सोडयता अणकळटांत भरवसो दिवन स्वाळा जिणये वर्दन्या सोम्या तुका हांव अद्वैता तुझ्या येण्यान दादो साता सोम्या मुझ्या तुये काळजान मुझ्या जिये सांगा तुझो हांव आशेता उड्या वायना दिताय तुका देवाक सागचे भाग हे म्हाका उड्या वायना दिताय तुका देवाक सागचे भाग हे म्हाका गोळ्या मुझ्या राया सर्गीच्या सांबाळ म्हाका हेळां तुझ्या सोम्या तुका हांव अद्वैता तुझ्या येण्यान दादो साता सोम्या मुझ्या तुये काळजान मुझ्या जिये सांगा तुझो हांव आशेता प्रार्थुया देवा आमच्या बापा सासणाच्या जिविताच्या जेवणांत तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी ह्या 2 दिसांच्या संवसारांत अथीर वस्तू मदें आमी जियेतना सर्गींच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सदां बाळटल्या देण्याक लबदूंक तूं आमकां शिकयताय हो तुज्या जेवणाचो फळ आमकां सगळ्यांक मेळो म्हूण आमी मागतां तुझ्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नावी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सुवे आसूं तुमचे सुवे आसूं सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो आमेन वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाची गोड उपकार
उल्लास पाव इस्राएली आपले येतात सोमी उल्लास पाव इस्राएली आपले येतात सोमी इस्राएलीच्या घोड्या आयतो आमचे आकले तुत करून काढू आमचे पातकावचे उल्हास पाव इस्राएली आपले येतात सोमी उल्हास पाव इस्राएली आपले येतात सोमी मोगाळ पुता सवे अंपार मोरी आशीर्वाद भाग्यवान क्रिस्तुचे कृपेन आमचे देव आमच्या दुश्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.